आले साईबा तुका कितले राखचे हांवें म्हाका कळना अडे माडाचे नारळ जिन्नीच्या पांया कडून ताका थोडेशे वखदाक पुरो करस जाले तूं येता मागीर येता म्हणून कळलें तुमचें फुटोवचें घाल्या तुमी तशें फटयल्यार जाता गे कळलें कोणें हांवें तुका पोरूच तापयलां होय नारळ पुरो सुकोवन गेल्यात माडार पडोवन सकयल पडोवन आसात ते एके फावटी इंसूंगी मेळनात हांव सांगलें हांव घरांत आसना न्ही गेट ओपन दवर न्हिदचें हांवें सांगल्यार कोणी आयल्यार हांव गेट घालून गेल्यार तांकां कळना न्ही देखून गेट ओपन दवर न्हिदचें ते नारळी विंसून व्हरून येतात तुका कितलें राखचें पडोवन पडोवन आतां अर्द कर्स जावन गेलो आतां तूं केदाळ येता सांग म्हाका तूं आत्तां येता मागीर येता तुजी संवय तशी ती एक वर्स जावन हांव तेंता आतां आत्तां येता फाल्यां येता 10 वरार येता 10:30 वरार येता 1 वरार येता कळलें तुजें म्हाका कळना नाजाल्यार दुसरो कोणी मनीस आसल्यार सांग तूं संवसारार एकलोच आसाय तशें करतात हांगा शेजारचीं दुकांत राखतात तूं येवंक जायना जाल्यार पळयता हांव तूं म्हणी कळलें म्हणी करून काडटा म्हाका जावचें ना तुका राखोवंक पुरो हांगा म्हाका दुसरें काम आसा रांदयेच्या मळाक पुरो रांदय सुकोवन गेल्या उदक नासतना तुज्या हाका राखून जायत दवरता एका माडा सोडोवंक 200 रुपये केल्यात देखून तांकां बरें जाता परच्या फावटी हांवें नारळ काडयल्यात 800 नारळ काडलो आमचो माडाचो ताणें 150 रुपया लेखान काडलां आतांचें जेन्नाचें 200 रुपये गे 200 रुपये दिल्यार आयल्यार जायत मो आत्तां येता मागीर येता फाल्यां येता परवां येता कळलें तें आमकां प्रायवंतांक फटोवचें गे अशें फटयनाजो माडा सोडून म्हाका कांय गोत्त आसा हांवें नारळ काडल्यात शेजारचे अन्नीबायचे नारळ पोर 600चे नारळ मात्र वचून हांवें काडले ते मागीर कितें म्हळ्यार तिका नुस्त्या घालूंक नारळ नातलो एक रांदय नुस्तें करतना सयत मागीर कालें करचें तिच्या कडेन हांवें म्हणलें हांव तूं काडटा तूं कोणाक आपयनाका म्हणून हांवें पयशे बरो काडूनात 30,000ची न्ही आमची कित्या तशें बरो पयशे काडूनचे आपयतना येवंक येनात खले बा नारळ काडटल्याक ना गे फॉरेन घरा येता राखतात पळय तशें जावन गेलें भायर तावन येता तूं भायर तावन येता तशें जालें नारळ काडचें गे म्हाका गोत्त ना सांगल्यार सकाळांनी दिवन दिवन संवय केलें 80 रुपये आसले 100 केले थोड्यांनी आमगेर घरा एकच माड जण मेळना सांगून 125 केले मागीर त्या टिचरांनी पुरा सांगल्यार तांकां सकाळीं गेल्यार सांजेर येवंक न्ही 150 रुपये गेले आतां विचारतना वो सांगता 200 रुपये गे हांकां एंत जालें सोडोवंक भांगारा सोडता तशेंच सोडोवचें मोलूच सोडोवचें हरये काकी माडा सोडचें सोडयल्यार इवडणें आलें मनीस आयल्यार जायत पोर तुमकां गोत्ता गे इना समाजो पूत आसा न्ही माडा सोडलो माडार तावन पडलो ताच्या उपरांत आनी माडा सोडताल्यांनी ना गे रेट पुरो चड केल्या पळया म्हज्या माडांक हांव तूं सोडटा हाका कितलें राखचें आनी हांवें एक दीस मात राखचो इल्लेशे वडना कशें जाल्यार करना ना गे हांव सोडटां आनी नारळ काडटां आनी चड राखोंक म्हाका जावचें ना कळलें राखचें माडा सडताल्याक राखल्यार जायत गे आमचें काम जाता गे इतली रांदय पुरा केल्या हांवें ह्या रांदयेक बरो उदक घालूंक आसा मोटराचें उदक सोडूंक आसा म्हाका हाकाच राखूंक जालें देखून पळयता आनी चड राखना माडा सोडूंक जेन्ना म्हाका आपयलें जिल्लीन वेळार तो पावलो ना म्हूण बरयली कंतीन सगळ्या गांवार कोणी नातलो माडा सोडोंक आयडिया करन जिल्ली बाई सडली माडाक सोडोंक जिल्ली बायेन सर्कस केलो बोंडे आनी नारळ म्हणून घोस ओडलो बोंडे काडल्या वेळार नारळ पडलो मांड्याक मार जावन जिल्ली बाई पडली फोंडाक पडल्या जिल्ली बायेन बोबाट घाली तिच्यो बोबो आयकून शेजारची धांवून आयली मांड्या वयलो मुराण पळोवन भियोन गेल्ली
माडा कित्या सडल्याय म्हणून गाळी दिवंक लागली. माडार असले नारळ सगळे सुकून गेल्यात. जेन्ना दिन्ना कृष्णा सगळे गांव पळून गेल्यात. एका माडाक सोडून तांणी 200 कान घेतात. देखून पैसे उरोंक म्हणून माडाक हांव सोडल्या. 200 रुपयांच्या आशेक वसोंक 1000 गेले. व्हडली धाकटी गुडया संगी वकात आयली. वखदां पियोन जिल्ली बेसो हो हाल जालो. माड पळयतना तिका कतकत लागलो.